आसा पयलीं तेणी म्हटलें की मिनिस्टर आसा येता पूण आसा अशें सांगना तुमी कितें चवकशी करपी किंवा कोण आसा मिनिस्टर सांगू शकता. पूजा नायकाच्या केसीक तेणी जेन्ना इको स्टेटमेंट केल्या उपरांत तेजी थोरो इन्व्हेस्टिगेशन जावप गरजेचें आशिल्लें. आतां पर्यंत तेज्या फाटल्या केसीक तेणी खंयच्याच पद्दतीन म्हणजे इतक्या जाणां कडल्यान आपूण पयशे घेतला हें तें खंयच ओपन करूंक नाशिल्लें. सो न्यू एफआयआर एज ऑलरेडी रजिस्टर्ड. ताजी थोरो इन्व्हेस्टिगेशन सुरू आहा. कोणी एकटो बेश्टो सांगता म्हणून टॅक्स सरकाराक जो पर्यंत इन्व्हेस्टिगेशन करून प्रूफ मेळना तो पर्यंत हांव आसात किंवा आमचे पुलीस डिपार्टमेंट ताजेर उलोवंक शकना. म्हणून ताजेर थोरो आनी डिटेलान इन्व्हेस्टिगेशन आसा. जेन्ना रिपोर्ट्स येतले ओके जेंकां कोणाक इन्व्हेस्टिगेशनाक आपोवपाक जाय तांकां इन्व्हेस्टिगेशनाक आपयतले ओके आनी तेज्या उपरांतूच ताजो डिटेलान प्रूफ मेळ्ळ्या उपरांतूच ही दीस वील बी द फ्रेश केस which is the FIR has registered in this case. FIR कोणी क्रायम ब्रांचेर गेला. FIR क्रायम ब्रांचेर गेला. त्यांनी आणि एक डिमांड केला 17 कोटी कितें तरी दिला ते परत रिफंड करचे म्हणून. हांवें परत एकदा सांगलें आतां ही केस रजिस्टर केल्या FIR केल्या अकॉर्डिंग टू द लिगल प्रोसेस एवरीथिंग. थँक्यू. जे इंजिनियर आसा